Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही हे सगळे एक जुटान एक विचार केलो की जेन्ना सीएमान आमचे हे जे अमेंडमेंट ऑन होल्ड म्हणून डिक्लेअर केला त्याच्या खातीर आम्ही सध्या जो 7 तारखेक शटर डावन करपाचो अख्ख्या गोंयभर विचार आसलो आनी डिसिजन आसले ते डिसिजन आम्ही सध्या पोस्टपोन आम्ही बी करता बाजूक दवरून तेजेर कितें चेंजीस करपाचे अशें आमचे प्रमाणे जे आमकां कळ्ळा की ते तशें चेंजीस जावचे ना हे स्क्रॅप करूंक जाय नवीन ऑर्डिनन्स हाडचे पडटले सगळे आमचे जे कितें मागणी आसा तितून आम्ही जो हेजेर आक्षेप घेतला तो ते 10 वर्सांनी रिऑक्शन करपाचो जो मुद्दो घातला फॉर दोज शॉप्स जी शॉपां पोर्तुगीज टायमा वयल्यान ट्रान्सफर जाल्लेली आसली तशें सेल्फ फायनान्स स्किमीन चडशी शॉपां बांदलेली आसा तेका रिऑक्शनाचो विषय घातला आनी 10 वर्साच्या वयर कोणाकूच रावपाक मेळचे ना दुकानांनी हे जे सांगला ते टोटल आमकां स्क्रॅप जालेले जाय त्याच बरोबर ज्या प्रमाणे भरमसाट ट्रान्सफर फीज आणि जे रेंटल इन्क्रिमेंट म्हणजे भाडेपट्टी वाढ घातलेली आसा टायम टू टायम किंवा बापूय जर एक्सपायर्ड जालो आनी जर चल्याच्या नांवार ट्रान्सफर करतले जाल्यारूय बी इन्क्रिमेंट भरपूर आसा अश्यो गोष्टी जावच्यो न्ही काल जेन्ना डिसिजन तेणें घेतले तेन्ना कोणे तरी ताका वचून अप्रोच केलो की आपूण ऑल गोवा वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून आणि त्याच्या उत्तराचेर त्याच्या रिक्वेस्टाचेर सीएमान ताका आफोवन हाडलो आनी त्या दृश्टीनसून त्याच्या घराणें आयकून घेवन तेणें सीएमान हे जे अमेंडमेंट बाजूक दवरला पण एक्चुअली ते रॉंग प्रोसिजर जालो आमी मागता सीएमान हो विषय रिव्ह्यू करून परत आमकां वेपारी संघटनेचे जे आतां पदाधिकारी म्हणून आमी नियुक्त केल्या आमकां सगळ्यांक घेवन बाब चीफ मिनिस्टरान आनी मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट बाब मिलिंद नायकान आमकां एक वरभर तरी टायम दिवंक जाय सरकारान जाय जाल्यार एक वेळ भाडें वाडोवचें पण अध्यादेश फाटी घेवचो म्हणून आमी एकच गव्हर्नमेंटा कडेन मागता हे कायदे आसा ते सगळे फाटीन उडोवन आमकां भाडें वाडयाक पूण भाडें वाडोवपाक इतलें डायरेक्ट वाडोवंक शकता तूं एक रुपयाचेर तूं समजा 40,000 50,000 करता आमी खंयचे दितले म्हणून एक गव्हर्नमेंटाक सांगता आमकां शॉपां आसा ती आमची तशीं आसूं भाडें तुमी कितें वाडोवपाचें अमके पर्सेंट वाडयाक वर्सा 5 वर्सांनी पयलीं आशिल्ली आतां 3 वर्सांनी केल्या ती 3 वर्सांनी वाडयाक आमी ती तुमकां दिवपाक तयार आसा गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सरकार आतां पसरकारांक काबार करपाक उठला पुर्तुगेज टायमा उपरांत किंवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत जे शॉपकीपर आख्ख्या गोंयभर म्हज्या म्हापशान आनी आख्ख्या गोंयभर जे लोक आहा तांकां आयज रस्त्यार येवपाची पाळी येयल्ली आहा सरकार परतून तेंचेरूय एक ऑर्डिनन्स हाडटा म्हणटा शॉपां लीज जी जाल्ली आहा ही 40 ते 50 वर्सां पयलीं जाल्ली आहा हेच्या मदीं सरकार खंय न्हिदलेलो ते वाटेन मुरगांव पालिकेन बाजारांत अतिक्रमण केल्ल्या गाड्यांचेर एक्शन घेतली म्युनिसिपालिटी सदींच आमकां सतयता आमी तांकां हात जोडून पांयां पडटा ताका कितें चीफ ऑफिसराक आनी हांगाच्या मुख्यमंत्र्याक कितें हात जोडून पांयां पडटा कित्याक आमी गरीब लोक आहा आमी काय पयशेकार न्हू बारीक मोठो धंदो करून पोट भरता आमी कित्याक जो जर एनकरेजमेंट जाल्लो आसा न्हू ते फुडले जे एनकरेज केला ते तुमी काडात वयर ते काडून फायदो ना वयर ते काडले न्हू ताका तो येपार पिड्या जाता कित्याक खातीर वत पडटा व्यापाऱ्यां कडल्यान सुचोवणी मागल्यात ते येवन न्ही म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा म्हणटा म्हाका मेळोंक येयला त्या मर्चर म्हणून येयला तर म्हाका शटर डावन स्ट्रायक फाटी घेतला पण तुमी म्हटले म्हणटा तुमी आमकां सीएमान तांकां हांव मेळटा मरे हांव सगळ्यांक मेळना कोणाकूच ना म्हणून आतां उसकारांकूय जाल्यार मेळटा तांकांय मेळटा सगळ्यांक मेळटा तुमकांय मेळटा हांवें समोर सांगलेलें आतां मेळवल्याकारांकूय फुडें समोर सांगला तुमच्या समोर सांगला इट इज इन पब्लीक डोमेन सो दॅट इट इज तेजें वेगळें कांय ना आमी सांगलो की दवरलो म्हणून तांची सजेशन मारता तांणी जायती आपली सजेशन दिवची वी आर ऑलवेज वेलकम ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट